हल्लो भुरग्यानो, चवथ्या क्लासीच्या भुरग्यांक बरो आयतार मागता. ह्या दोतोरनी वेळार तुमचो बायबल, टेक्स्ट बूक आनी नोटबूक सांगाता दवरूंक उलो दिता. तर आयची दोतोर न्हू मागण्याद्वारी आराम करया. फळ्या भुरगीं सुमेस्त उबे रावया, हात आमचे जोडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, पवित्र स्थाना मुखांत्र आमकां नव्या जिवान भरलाय. हासो फळ जावन तुजें शुभ वर्तमान प्रसार करूंक आमकां विसलाय. ह्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. शेकी आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आदल्या क्लासींत आमी लेसन नंबर 8 जेजूची बरी खबर ह्या विशयांत समजल्या. आयच्या दोतोरनींत लेसन नंबर 9 फागी जेजूचो पाटलाव करतात ह्या विशयांत आमी शिकतल्या. आमी सबारांचो पाटलाव करता. जावंक पुरो फिल्म एक्टर्स, स्पोर्ट्समॅन, संगीतगार वा गावपी लेजंड्स आसात अशें. तांचे तावन थोड्यो बऱ्यो संगती आपणावंक आमी पळयता. तांचें जिवीत आमचेर प्रभाव घालता. पूण हो प्रभाव इन्फ्लुएन्स आमी म्हणटा तो सबार दिसांक उरना. कित्याक असले फामाद व्यक्ती जिवितांत येतात वेतात. पूण सोमयाचो पाटलाव करतल्यांक सोमी केन्नाच सोडून घालिना. संवसारांत असचे केदे व्हडले फामाद व्यक्ती जावं दी सोमया जेजूचो पाटलाव करतात. कित्याक तांच्या जिवितांत सोमीच तांचो आदार जाता. सोमया जेजूचो पाटलाव करतले ग्रेस्त जाय जाय, दुबळो जाय जाय वा फामाद जाय जाय म्हणून ना. हर एकल्याक सोमयाचो पाटलाव करूंक अवकाश आसा. दाखल्याक सांगचे तर सा अगुस्तीन, फ्रांसीस असिसी असले साबार व्यक्तींनी सोमयाचो पाटलाव करून फामाद जाल्यात आनी तांकां आमी मान करता. अशें सुरवेर जेजूचो पाटलाव केल्ले साबार शीस आसात. ते कोण आनी कित्याक तांणी जेजूचो पाटलाव केलो म्हणून ह्या देवाच्या उतराद्वारी आतां आमी समजोवया. तर बायबल आमचे काडया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 4 वोळ 18 ते 20 म्हण आसर. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 18 to 22. एक दीस जेजू गलिलया सरोवराचे वेळेर पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमाऊंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचें पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनी एक दुसरे दोग बापाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापया जेबेदेवा सांगाता एक मस्व्यार ते आपली जाळां समा करताले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मस्वो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें वखाणें तुका क्रिस्ता. ह्या देवाच्या उतरा वयर एक व्हिडिओ क्लिप आमी पळोवया. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. All right. At your word.
I told you. I saw the Messiah today. The man all of us, including you, have been praying for our whole life. My brother and the baptizer. You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am and the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. Lift up your head, fisherman. What do you want from me? Anything you ask, I will do. Follow me. I will. Rabbi. You as well. Yes, you, James and John. Come, follow me. I'll take the fish into market and settle up Simon's debt. I'll get some help to fill both of these boats. Are you sure? Yes, go! What will you tell Ima? We've just been called by the man we prayed for our entire lives. And you ask me, what will I say when you miss supper? Go, now! From now on, I will make you fishers of men. And you are to gather as many as possible, all kinds. I will sort them out later. हांगासर आमी पळयलें जेजू आमचो मेस्त्री आनी आमी ताचे शीस. मेस्त्रीचो पाटलाव करचो, शिसांचो खायदो आनी जबाबदार. जर एकलो आपलें सर्वस्व जेजू पासत आनी ताच्या राजा पासत सांडटा तोवळ तो जेजूचो खरो पाटलावदार जाता. सांगाता जेजून कितें शिकयलां जावंक पुरो एकामेकाचो मोग करचो, आदाराक पावचें, कुमो करचें हें सगळीं बरीं कामां आमकां करूंक जाता. पवित्र स्थानाच्या संस्कारा मरिफात आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी प्रारंभ केला. आमचे सालते जिणयेंत आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा. जेजूचो पाटलाव करूंक सुलभ न्ही, तातूंत जायत्यो त्याग करूंक आसा. आनी सुरविल्या जेजूच्या शिसांची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी फुडें सरया. जायत्या मनशांनी क्रिस्ताचो पाटलाव करून ते बरे जाल्यात, फामाद जाल्यात. सबार सांत आनी सांतेणी आसात. तांचे तावन आमी शिकया. बरीं भुरगीं जावन हेरांक बरी देख जावन जियोंक आमी प्रयत्न करया. आज भुरग्यांनो आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जावचे विशयांत आमी समजल्या. तर ह्या लेसना वयर आमी करूंक आसचें होमवर्क कितें म्हणलें आमी पळोवया. पयलें जावन आदल्या क्लासींत मातेवाचो वांजेल दिसाक 4 वळ वाचूंक सांगल्लें तें तुमी मुंदारून व्हरचें. दुसऱ्यान ह्या लेसना वयर दिल्ल्या सवालांक सारकी जाप तुमी बरोवची. तिसऱ्यान तुमकां जाणा आसच्या एका सांता वा सांतिणी विशयांत तुमी बरोवंक जाय. हें होमवर्क तुमी करूंक आसा आनी सर्तीक विवराक तुमचो टेक्स्ट बूक तुमी पळोवचो. तर मोगाच्या भुरग्यांनो आयची क्लास खंतारा मुखांतर आमी आखेर करया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता. दुःखाची पुस्ता दैरान आमकां
बोरता दुःखाची पुसता देरान आमका बोरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी ताच्यान जेजू लागी आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता